मोगाचेनो आमी जुलय म्हयन्यांत आसा. हो म्हयनो आमकां कार्मेलीतांक आनी कार्मेल सभणेची बेंतेन नसच्या सर्वांक मोगाचो म्हयनो. कित्याक जुलयच्या 16 तारखेर आमी कार्मेल सभणेचें फेस्त दबाज्यान आचरता. आमच्या मंगळुरी कोंकणी कुटुंबांनी एक अपुरबायचो संप्रदाय आसुल्लो. तो कितें म्हळ्यार जुलय म्हयन्यांत प्रत्येक जावन आमच्या घरांनी कार्मेल सभणेचे लदेन अंकवारी भितरी सौभागिनी हें मागणें म्हणचें. बश हांव एक कार्मेलीक जालां. म्हज्या मायन हर एका वर्सा जुलय म्हयन्यांत सदांनीत सकाळच्या मागण्या वेळार ही कार्मेल सभेची लदेन शिकयली वरवीं म्हूण हांव चिंतां. कार्मेल सभेन आमकां तिची बेंतेन दिवन त्या बेंतेने द्वारे रक्षण बसयता. कार्मेलीत वॉर्द 13व्या शतमानांत कश्टांक संपलेल्या वेळार बेंतेन दिवन कार्मेलीत वॉर्देक रक्षण दिता म्हणून बसावणी करता. मात न्ही आसता ती बेंतेन न्हेसतल्या हर एका क्रिस्तवाकी ती रक्षण आनी बाचावी बसयता. त्या उपरांत 14व्या शतमानांत युरोपांत ब्लॅक डेथ काळें मरण म्हणटा तसले एक प्लेग तसली एक पिडा आयिल्ली आनी सबार लोक मरतालो. आनी नामांमरिये मागण्याक जाप दिवन आसची संतामरिये मागणे संतामरिये देवाचे माये आम पाप्या खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मोरणाच्या घाळी. हे त्या वेळार त्या नामांमरिये मागण्याक खुडशिल्ले म्हणटात. ह्या वक्ता अंदूच्या वर्सा आमी कार्मेल सभेचें फेस्त आचरत आसतना तोच उडास आमकां परत मतीक येता. कितें म्हळ्यार आमी आतां कोरोना व्हायरसाक लागून एका कश्टाच्या आघाताच्या आनी भिरांतेच्या परिस्थितींत आसा. आनी मरी आमकां राखता म्हणलें बरो वचूंक पातयेवंक आनी मरीची ससाय मागूंक परत हें फेस्त आमकां हांव विशेश रितीन आपोवन दिता. ह्या फेस्ताक नोव्यान आज म्हणजे जुलयच्या 7 तारखेर सुरू जाता. आनी ह्या वर्साच्या ह्या फेस्ताच्या नोव्याच्या दिसांक विशेश विशय आमी वेंचून काडल्यात आनी आतांच्या परिस्थितीक जोगते विशय आमी वेंचून काडल्यात. आनी ते आसात एकसुरपणांत आसलेल्या संगी मरी, कश्टांक संपडलेल्या संगी मरी, दुखेस्तांक बजवण जाल्ली मरी, थळांतरी भोंवडां संगी म्हणजे मायग्रंट वर्कर्स तांचे सांगाता मरी, चुकलेल्या भुरग्यां संगी मरी, शेजाऱ्यां संगी मरी, भिरांतें भरलेल्या संगी मरी, आमचे तावन पयस सरलेल्या आडंबरांत मेकळे जातल्या संगी मरी, बोवाळतांत शेणयल्या संगी मरी. अशे ह्या अंदूच्या परिस्थितीक लग्न जाल्ले विशय आमी वेंचून काडल्यात आनी ताचेर दिसपट्टे नियाळ आमी नोव्या वेळार करतले हांव. त्या देखून मोगाच्या बाबांनो आनी भयणीनो मरयेच्या भक्तेकानो कार्मेल सभेचें नेसाण बेंतीन आमी न्हेसताव. अंदूच्या वर्सा हे विशय मतीन दवरून आमी नोव्यान करता आसतना तुका सर्वांक हांव आपोवन दिता. आमच्या कार्मेल किरण युट्यूबाचेर मीस नोव्यान आनी ह्या विशयांचेर अपुरबेसो नियाळ आमी कार्मेलीत दितले. तो आयकून नोव्यान करून मरयेची ससाय मागूंक हांव तुमकां मोगान उलो दिता. आनी मरी आमकां ह्या कश्टांतलें निवारून दी. आमचे आयिल्ल्या विघ्न निवारून दी. आमचे खातीर ती मागोवन दी म्हणून आमी नोव्या वेळार प्रत्येक जावन मागचें. आनी अशें करूंक आमच्या गोवळी बापायनी ताच्या पत्रांत आमकां उलो दिला. तर आमी सर्वांक मरयेचीं भुरगीं आनी कार्मेल मायेची भक्तिका सांगाता ह्या नोव्यान करून हें फेस्त ह्या रितीन अंदूच्या वर्सा संभ्रमूंक तुमकां हांव आपोवन दितां. देव बरें करूं आनी मरी बाय आमकां आनी तुमकां सर्वांक राखून दी.